काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी पक्षपांत करून भाजपांत प्रवेश केलो। आपलो आंकडो आनी बळगे वाडोवपा खातीर भाजपा खंयच्या पावड्यार वचूंक शकता ते तांच्यांनी दाखोवन दिला। मतदारांनी भावार्थान आमदार वेंचून काडले, मात आमदारांनी मतदारांचो विश्वासघात आनी पक्षपांत करून भाजपात सामील जाले। ह्या विश्वासघातकी लोकांक धडो शिकोवपा खातीर देव बोडगेश्वराच्या आंगणात आयतारा तांच्यो प्रतिमा लासून खर निशेध करतले अशी माहिती काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिकेन दिली। शुक्रारा म्हापशा हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो। 2017च्यान गाजता आणि तो रिपीट परत 2022 जालो। हेचे कारणीभूत कोण आसा आनी कितें आसा, कितें तरी स्टार्ट करपाक जाय ज्या जाग्यार अशी गजाल परत घडची न्हू। आनी जनता एकूच असो आहा तेंच्या आवाजाचेर जनता हेचेर दिवं शकता। तेन्ना हो जो प्रोग्राम आसा शॉर्ट आमी म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी आमी फॉर्म केला सगळ्यांनी मेळून, आनी त्या एका 23rd ज्या दिसा आमी नरकासूर आमी हे करता दहन करता जावं त्या दिसा 23rd आमी 11 सकाळी जे आमचे बोडगेश्वराचो हे आसा जो रोड आसा थंय शेतान आमी तेचे दहन करतले। आनी त्या एका हांवें खुबश्या लिडरांनी कॉन्टॅक्ट केलो। म्हापसा MP सारथीन येतलो, MLA येतले, आमचे बाकीचे जण आमचे आमदार ओपोजिशन आसा, सोशल वर्कर्स आसा, खुबशे जाणांका विचारतात आनी बाकीचे कोण आसा तांकां हांव अपील करता की त्या दिसा तुमी येवचो, तुमचो राग आसा तो तांकां दाखोवपाक जाय। कारण हे कितें इलिगॅलिटीज जाल्यात, हे आमदार जे निवडून येयल्यात ताका लोकांनी निवडून हाडल्यात आनी तेन्ना त्या आमदारांनी एक तर अशी परिस्थिती हाडपाक जाय की तेंच्यांनी तांकां चिंतूंक जाय की हेच्या फुडें तुमी निवडून येवचे ना सोडून दी, आतां खंय वयता थंयसर तकली घालून काम करचें पडटलें तांकां। अशी परिस्थिती निर्माण करतले आमी।